नमस्कार. तन्वी बंबोळकर आणि माझ्या वांगडा राणी कामत. कोकणी वाचन विश्वाची ही 13वी कार्यावळ फाटले कितलेशेच महिने कोविड काळ सुरू केला आणि ताका तुमचो सगळ्यांचो उपाट प्रतिसाद आमकां मेळत गेला. तन्वी, तुझा आवाज मध्ये मध्ये ब्रेक जाता. हॅलो, आयकुपाक येता? हय येता आता, पूण म्हाका दिसता इंटरनेट कनेक्शन मातशें वेग आसा, नाजाल्यार व्हिडिओ जर बंद करून उलोवपाक जाता जाल्यार तशें कर. बरें. माफी मागता. परत एकदा सगळ्यांक येवकार. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या ऑनलायन कार्यावळीत आयज साबार उलोवप्या पुस्तकाचेर ह्या कार्यावळीत उलोवपाचें आसा. आयज मेरेन कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या ऑनलायन कार्यावळींनी वेगवेगळ्या तशेंच भासाभास जाल्या आणि तशेंच एका कार्यावळीत आपल्याक आवडट्या कोंकणी पुस्तकाचेरूय उलोवपा जाली. पूण आयज आमी कोंकणीच न्हय तर हेर भास सहकारी प्रसाद सावंत, खुशी प्रभुदेसाय, वैष्णवी रायकार, नीता रेडकर, आंतोनिया मास्करेनस आणि गौरवी खवटे ही आपल्याक आवडट्या पुस्तकांचेर उलोवपाक करतली. हांव मागतां राणी कामत हाचे लागीं ताणें पयल्या उलोवप्याची वळख करून दिवची, व्हडली सुत्रां हातांत घेवची. राणी. पुस्तका बगर कूड हे अशें आसता जशें आत्म्या बगर मनशाचें शरीर. नमस्कार, हांव राणी कामत. आयच्या ह्या कार्यावळीत जमिल्ल्या सगळ्या वाचप्या मोग्यांक तशेंच आमच्या आयच्या वांटेकारांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या कार्यावळीत कोंकणी भाशा मंडळ गोंयच्या कोंकणी वाचन विश्वात वाचन मोगी उलयतले आपल्या आवडट्या पुस्तकाचेर. तर पयले सुवातेर आमचे मुखार येता बाय तन्मयी देविदास सहकारी. तांणी मराठी पुस्तक निवडलां. पुस्तकाचें नांव गोश्ट खास पुस्तकाची. हें पुस्तक सुहास कुलकर्णी हाणें संपादन केल्लें आसा. बाय तन्मयी हेजी वळख करून दिता. ते बिंबल कुळे गोंय हांगा रावता. ते सध्या गोंय विद्यापिठांत पदव्युत्तर शिक्षण घेता. कोंकणींतल्यान तशेंच मराठींतल्यान ते लिखाण करता. कथा, कविता आनी हेर ललीत साहित्याक वाचूंक ताका भोव आवड. बाय तन्वी, तुवें तुजें उलोवपाक सुरवात करचें. हॅलो. आवाज येता न्ही? हॅलो. हय येता. नमस्कार. सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. हांवें निवडिल्ल्या पुस्तकाचें नांव जावन आसा गोश्ट खास पुस्तकाची. हें पुस्तक आवडुपा फाटलें कारण म्हळ्यार हातूंत 15 लेखक आनी तांच्या एकेका साहित्य कृती विशीं तांणी तांचो अनुभव ह्या पुस्तकांत विशद केल्लो आसा. म्हळ्यार एकाच पुस्तकांत तुमकां 15 लेखक आनी तांच्यो साहित्य कृती
आणि त्या साहित्य कृतीविषयीचो तांचो अनुभव, तांचे विचार हातूंतल्यान तुमकां वाचपाक मेळटा. हाचें संपादन सुहास कुलकर्णी हांणी केल्लें आसा आनी समकालीन प्रकाशनान 2015 वर्सा हें पुस्तक उजवाडिल्लें आसा. हातूंत लेख वर्सा प्रमाण आसा, म्हळ्यार पयल्याच हातूंत पयलो लेख हो 1963 वर्सा प्रकाशीत जाल्ली कोसला ही भालचंद्र नेमाडे सरांची कादंबरी. ताचेर नेमाडे सरांनी लेख बरयला, तो पयलो लेख ह्या पुस्तकान जावन आसा. आनी शेवटाक अशी वेळ हो कथा लेखिका सानिया हांचो 2008 वर्सा सुरू जाल्लो बरयल्लो कथा संग्रह, ताचे विशींचो लेख हातूंत शेवटाचो आसा. म्हळ्यार वर्सा प्रमाण हातूंत लेख आस्पाविल्ले आसात. जाल्यार सगळ्यात पयल्या लेखांत नेमाडे सर म्हणटात की 24 ऑगस्ट 1963 ह्या दिसा आपूण ही कादंबरी बरोवपाक बसलो आनी 10 सप्टेंबर 1963 इतल्या दिसा भितून ही कादंबरी बरोवन पुराय जाली. ते कादंबरीचो पयलो रफ आराखडो तांणी तितले दिसा भितून तयार केल्लो. ते म्हणटात की कोसला कादंबरीन तांकां अकृत्रिमपणान जगपाक शिकयलें. हेच तरेन हेर सगळ्या लेखकांच्यो बारीक सारीक गजाली, तांचे साहित्य बरोवपा फाटली भावना, तांचो अणभव ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां वाचपाक मेळटा. ताच्या फुडल्या लेखांत रानांतल्या कविता ह्या पुस्तकाचेर ना. धो. महानोर हांणी लेख बरयल्लो आसा. ते म्हणटात, आपूण हो कविता संग्रह बरयलो म्हळ्यार वेगळें अशें कांयच करूंक ना, तर ग्रामीण जीण, थंयसरलीं मनशां, तांच्यो व्यथा, तांच्यो कथा, मागीर गांवांत जावपी दुकळ आसूं वा उदकाची समस्या, थंयसरलो सैम आनी सैमांतलें सौंदर्य, ह्या सगळ्यांचेर आपूण फकत कविता बरयली आनी त्यो कविता वाचकांक आवडल्यो, तांणी प्रतिसाद दिलो, हे खातीर मन धादोस जालें अशें ना. धो. महानोर आपल्या लेखांत म्हणटात. ते उपरांत मूळ गोंयकार आशिल्ले ह. मो. मराठे आपल्या निष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी हे कादंबरी विशीं बरयतना म्हणटात की खर उपहास आनी ताण हातूंतल्यान हे कादंबरीचें कथासूत्र तांकां येवजलें. तांच्या जिवितांतले बरे वायट अणभव तांकां ही कादंबरी बरयतना परतून परतून याद जाताले आनी तेच विशिश्ट अशे मनोवृत्तींतल्यान ही कादंबरी ते बरयत गेले. तेच प्रमाण ते फुडें ह्या पुस्तकान योगभ्रष्ट ह्या दीर्घ कविता संग्रहा विशीं वसंत आबाजी डहाके हांचो लेख ह्या पुस्तकान सामाविल्लो आसा. जाल्यार उत्थान गुंफा ह्या कविता संग्रहा विशींचो यशवंत मनोहर हांचोय लेख ह्या पुस्तकान आस्पाविल्लो आसा. आरण्यक हे साहित्य कृती विशीं बरयतना ज्येष्ठ नाटककार रत्नाकर मधुकरी आपल्या लेखांत म्हणटात की आमचे कडेन म्हळ्यार एकंदरीत साहित्य सृश्टेंत खूब फावटी खंयचे साहित्य कृती फाटल्यान वा खंयचे साहित्य कृती कडेन निर्मळपणान पळोवपाची वृत्ती आमचे कडेन ना. खूब फावटी म्हळ्यार पिकता थंय विकना म्हणटात ते प्रमाण बरें तें आमचे कडेन जावंक शकना असोच खूब फावटी दृश्टिकोन आसता अशें तांचें म्हणणें आसा. मागीर मेकळेपणान वा पूर्वग्रह दवरिनासतना खुबशा साहित्य कृतीक निकश लायलेच वचनात अशी खंत ते आपल्या ह्या लेखांतल्यान उक्तायतात. तेच प्रमाण मुखवटा कादंबरी बरोवपी अरुण साधू आपल्या लेखांत म्हणटा की ही कादंबरी पुराय जावपाक लागीं 15 वर्सां तांकां लागली. वेगवेगळ्यो नोंदी, टिपणां, संदर्भ हे सगळें बारीकसाणेन तांणी जमयल्लें आनी म्हणूनच ही कादंबरी आकारान व्हड जायत गेली. लागीं 554 पानांची तांची ही मुखवटा कादंबरी बरोवपाक तांकां 15 वर्सां लागली. तेच प्रमाण ताम्रपट कादंबरी खातीर साहित्य अकादमी सन्मान प्राप्त जाल्ले रंगनाथ पाठारे आपल्या चक्रव्यूह हे साहित्य कृती विशीं उलयतना ह्या पुस्तकान म्हणटात की आपणाक कादंबरी बरयतना बरोच अभ्यास करचो पडलो आनी तांणी तो उमेदीन केलोय बी. मागीर तो अभ्यास करता आसतना जावपी गमती जमती म्हणात वा येवपी वेगवेगळे अणभव तांणी हातून विशद केल्ले आसात. ते BSc स्टुडंट आशिल्ले आनी सायन्स स्टुडंट आसून लेगीत मराठी साहित्य बरयता आसतना तांणी वाङ्मयीन वाद विवाद आसून वा साहित्य सिद्धांत
दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य असे वेगवेगळ्या तरेचे साहित्य ताणें पयलीं वाचून काडलें. तातूंतल्यान ताणें खुबश्यो गजाली जमा केल्यो, एकठांय केल्यो आनी उपरांतूच ते कादंबरी बरोवपाक बसले. जाल्यार उपराय ह्या आत्मचरित्राचे लेखक लक्ष्मण माने म्हणटात की आपूण अनिल अवचट हांच्या सांगण्या वयल्यान बरोवंक बसलो आनी पळयता पळयता आपली जीण कागदार उतरली. तांचें आत्मचरित्र उपरा हें फुडें खूब फामाद जालें आनी ताका अमेरिकेच्या फोर्ड फावंडेशनाची शिश्यवृत्ती बीन मेळ्ळी. पूण एकंदरीतच खंयचें पुस्तक ताका मेळिल्लें यश, मागीर ते खातीर निर्माण जावपी असूया, ते खातीर निर्माण जावपी कुन्नाटेपण आसूं, केन्ना केन्ना प्रकाशकांची जावपी गैरमर्जी आसूं, हे सगळे अणभव ह्या पुस्तकान प्रत्येक लेखकान मेकळेपणान विशद केल्ले आसा आनी हे खातीर हें पुस्तक मनाक खूब भावता. विश्वास पाटील ह्या कादंबरीकारांनी बरयल्ली पांगिरा सारकी कादंबरी आसूं वा सानिया हांणी बरयल्लो अशी वेळ हो कथासंग्रह. तांच्या लेखांतल्यान आमकां कळून येता की मनीस सरभोंवतणी जें पळयता, अणभवता तेंच ताच्या साहित्यांतल्यान पाझरता आनी हातूंत खंयच अतिताय जायना. भायर हें तांणी प्रत्येक लेखान मान्य केल्लें आसा. मागीर ती साहित्य कृती बरोवपा फाटली प्रेरणा, विचार आनी भावना तन्मयी, तुझा आवाज आयकुपाक येना. तन्मयी, तन्मयी तुका आयकुपाक येता? म्हाका दिसता तन्मयी कितें तरी नेटवर्क इश्यू आयिल्ल्यान ते मिटिंगेंतल्यान लेफ्ट जाला. पण ताचे उलोवप खूब सुंदर आशिल्लें. आमी फुडल्या उलोवप्या कडेन वचुया. राणी, तुजे लागीं मागता की तुवें फुडल्या उलोवप्याची वळख करून दिवची. तर आमी फुडल्या उलोवप्या कडेन वळया. श्री प्रसाद तुकाराम सावंत. आयज ते स्वता बरयल्ले ज्ञानियाचो राजा ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करतले. थोडक्यान तांची वळख करून दिता तुमकां. बाब प्रसाद हे मायना कुट्टरी सासर गोंय हांगासर रावतात. ते 40 वर्सां हायस्कुलांत शिक्षक म्हणून वावुरले. साहित्याच्या मळार मराठी भाशेंत तांणी 2 नाटकां बरयलीं. तशेंच कोंकणीच्या मळार खास भुरग्यां खातीर कविता झेलो, रामराय साय सुटल्यो, तशेंच मराठींत स्वातंत्र्य सैनिकांवर संकलन पुस्तक व्यर्थ ना हो बलिदान अशें बरयलें. बाब प्रसाद रेडिओच्या माध्यमांतल्यान तशेंच दूरदर्शनाच्या कोंकणी मराठी कार्यावळी घडोवन हाडटा. तांकां गितां बरोवपाक, संगीत बरोवपाक, गावपाक, नाटकांनी लेखन करप, दिग्दर्शन करप, वांटेकार जावप आनी पर्यावरणाचें लिखाण करप तांकां खूब आवडटा. सध्या ते कला संस्कृती खात्यान तालुका ऑफिसर म्हणून वावुरतात. बाब प्रसाद, तुमचे लागीं मागता की तुमी आपलें उलोवप सुरू करचें. नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा. आयज हांव म्हजेंच नाटक ज्ञानियांचा राजा हाचेर उलयतलों. ज्ञानेश्वरांचो जल्म 1197 सालांत जालो आनी तांणी समाधी 1218 सालांत घेतली. ज्ञानियांचा राजा हें म्हजें पयलें नाटक हांवें 1986 सालांत बरयल्लें आनी हें नाटक बरोवपाची उर्बा म्हाका म्हजे भाटीकार मॉडेल हायस्कूलचे प्रिंसिपल प्रोफेसर पांडुरंगराया भाटीकर हांचे कडल्यान मेळ्ळी. तांची हरिमंदिरांत दर एकादशी निमतान
ज्ञानेश्वरीचेर प्रवचनां जातालीं. ताच्या नंतर म्हाका संतांचेर नाटकां बरोवपाची उर्बा प्रोफेसर भाटीकर तशेंच नाट्य महर्शी भिकूपै आंगले हांच्या कडल्यान मेळ्ळी. आनी हांवें तुका आकाशा एवढा, अनाथांचा नाथ साईनाथ, गोविंद साई अशीं नाटकां बरयल्लीं आसा. संतांचेरूच नाटकां कित्याक, हेर सामाजीक विशय ना अशें खूब जाणकारांनी म्हाका विचारलें. पूण म्हाका पटिल्लें की पुस्तकांतल्यान समाज प्रबोधन जावंक जाय, समाजाक वळण मेळूंक जाय, बऱ्या वायट प्रसंगाचेर धीर मेळूंक जाय, जो ह्या संतांच्या ल्हान ल्हान अभंगांतल्यान आमकां मेळटा. जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभुती, देह कस्तविती परोपकारी अशे संत परोपकारी आशिल्ले. संत ज्ञानेश्वर हे सगळ्या संतांची माऊली, सगळ्यांनी तांकां आवय मानली. पिराय फक्त 21, पूण ह्या पिरायेचेर तांणी हे विश्वची माझे घर ह्या सारकी संकल्पना जगा मुखार दवरली, जगा मुखार मांडली. आयच्या तरणाट्यांनी हाची देख घेवंक जाय. 18व्या वर्सा तांणी ज्ञानेश्वरी अर्थात कृष्णाची भगवद्गीता आमच्या मुखार प्राकृतांत मांडली. ज्ञानेश्वरांनी एक मोठो आदर्श आमकां मुखार दवरला आनी तो म्हणजे तांणी आपल्या व्हडल्या भावाक गुरू मानला. सहजासहजी कोण अशे गुरू माननात भावाक बी, पूण संत ज्ञानेश्वरान आपल्या व्हडल्या भावाक निवृत्तीक गुरू मानलो आनी आपलें पसायदान मागणें ताणें ह्या गुरूक अर्पण केलें. हें पसायदान ताणें सगळ्यां खातीर मागिल्लें आसा. जे खळांची व्यंकटी सांडो, त्या सत्कर्मी रती वाढो, भूतां परस्परे जडो मैत्र जिवाची. जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, अशें ताणें देवा कडेन प्रार्थना केल्या, मना काळजांतल्यान प्रार्थना केल्या सगळ्यां खातीर. संतांनी जातीभेद केन्नाच मानलो ना. संतां भितर म्हार, चामार, माली, तेली, कुंभार सगळेच आशिल्ले. ह्या संतांच्या मांदिळ्यांत हें आमकां मेळटा. संत जनीचो अभंग हे आसा, विठू माझा लेकरू वाळा, संगे घेई गोपाळांचा मेळा. संत हे श्रेष्ठ कारण तांणी समाजाक उजवाड दाखयला. ज्ञानेश्वरांचे 28 हरिपाठ देव मेळपाचो सादो उपाय आमकां सांगतात. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तीचारी सादी येल्या. आनी त्या खातीर उपाय कितें सांगला? हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी. ह्या ज्ञानेश्वरान 21 वर्सांच्या पिरायेचेर कितले त्रास काडचे पडले, लोकांनी कितले त्रास घातले तांचेर बहिश्कार घातलो, पूण ताणें सदांच तांचें बरें चिंतलें. मोठे मोठे संत तांची परिक्षा घेवपा खातीर आयले, पूण तांकां सुद्दां ताणें आपल्या नम्र स्वभावान विनयले. अशें हे ज्ञानदेव 21व्या वर्सा ताणें समाधी घेतली. एक तरणाटो कसो मार्ग दाखयता हाचें उदाहरण म्हणजे ज्ञानेश्वर. आनी तें सगळ्या समाजाक कळचें म्हणूनच म्हजें हें नाटक ज्ञानियांचा राजा. म्हजें दुसरें नाटक तुका आकाशा एवढा हें जें आसा ताचे आयज मेरेन गोंयांत भायर मेळून 200 वयर प्रयोग जाल्ले आसा. संत तुकारामानय अशेंच आपल्या अभंगांतल्यान लोकांची जागृताय केल्ली आसा. म्हणूनच म्हणिल्लें आसा, ज्ञानदेवे रचिल्या पाया, कळस झळके वरी तुकयाचा. ह्या खातीरच ही म्हजी संतांचेर नाटकां. धन्यवाद. देव बरें करूं प्रसाद बाब. तुमकांय बी देव बरें सुंदर करूं. अशें तुमचें उलोवप जालें.
हय, धन्यवाद. खऱ्या अर्थाने खूप सुंदर उलोवप जालें बाय प्रसाद. आतां कांय तांत्रीक कारणां लागीं बाय तन्मयी आमचे कडेन जोडूंक पावूंक नाशिल्ले, पण आतां परत ते आपलें उलोवप करतले. तर बाय तन्मयी तुज्या कडेन मागता की तुवें तुजें उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं. परती संद दिल्ले खातीर सगळ्यांक खूब थँक्यू. थोडोसोच भाग उरिल्लो तो पुराय करता. जाल्यार हें पुस्तक आवडुपा फाटलें कारण म्हळ्यार सगळे लेखक तांची साहित्य कृती, ती साहित्य कृती वा तें लेखन करपा फाटली प्रेरणा, तांचे विचार आनी तांच्यो भावना हांचें समग्र चित्रण हे पुस्तका वरवीं वाचकां मुखार येता. आनी हे खातीरच दर एकल्यान हें वाचचें अशेंच पुस्तक आसा. मागीर तातूंत माणस सारको लेखसंग्रह बरोवपी अनिल अवचट सर आसूंदी वा ऋतू वेगळे कथा संग्रह बरोवपी आशा बगे हांणी वेगवेगळे बरयतना आयिल्ले टप्पे मागीर तातूंत येवपी अणभव हातूंत खूब मेकळेपणान बरयल्ले आसात. आनी ते खातीरच हें पुस्तक मनाक खूब भावता आनी वाचक म्हूण तुमकां आमकां सगळ्यांकूच हें पुस्तक समृद्ध करता. शेवटाक ज्येश्ठ नाटककार रत्नाकर मतकरी हांणी तांच्या लेखान बरयल्लो एक पेरा खूब मनाक भावपी असो आसा, तो वाचून दाखयता आनी थांबता. तांच्या आरण्यक हे साहित्य कृती विशीं तांणी ह्या लेखांत बरयल्लें आसा. आनी ते आरण्यक हे साहित्य कृती विशीं वेगवेगळी तयार जाल्ली मतमतांतरां आसूंदी वा समिक्षकांनी ताचेर केल्ली टिका आसूंदी हाचेर तांणी वेगवेगळे तरेन खंत हातूंत उक्तायल्ली आसा. आनी तांणी हांवें वदळूच म्हटले प्रमाण की खूब फावटी पिकता थंय विकना हेच तरेन आमच्या राज्यांतली आसूं वा देशांतली आमच्या भाशेंतली साहित्य कृती खूब फावटी आमकांच मानवना अशेंच आसता. आनी आरण्यक विशीं उलयतना ते एके कडेन म्हणटात की एकेका चमत्कारिक अनुभवानंतर एक गोड अनुभव अचानक आला. गोव्यातील एका हौशी नाट्यसंस्थेला हे आरण्यक नाटक करायचे होते, पण त्यांना मनुष्यबळ कमी पडत होते. नाटकाचे महत्त्व जाणून शेवटी 4-5 हौशी संस्था एकत्र आल्या आणि त्यांनी ते नाटक केले. मुकुंद नाईकने दिग्दर्शित केलेला आणि अजय वैद्यने पुढाकार घेतलेला हा प्रयोग गोव्यात चांगलाच गाजला. विशेष वाटते ते या नाटकाच्या निमित्ताने या मंडळींनी केलेल्या एकीचे. त्यांची ही एकजूट कायम राहो असे मतकरी सर म्हणतात. आणि अशा तरेन वेगवेगळे अनुभव हे पुस्तकान सामाविल्ले आसात. ते खातीर हें पुस्तक खूब मनाच्या लागीं अशें आसा आनी खूब भावलें. इतलेंच सांगता, म्हाका ही संद दिली ते खातीर खूब देव बरें करूं. हांगाच थांबता. देव बरें करूं. बाय तन्मयी, तुका परबी खूब सुंदर रितीन तुवें उलोवप केलें. फुडल्या सुवातेर तुमचे मुखार आपलें उलोवप करतले बाय खुशी प्रभुदेसाय. ते आयज सैमाची आई ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले. हें पुस्तक साने गुरुजी हांणी बरयलां. बाय खुशीची वळख करून दिता. ते सध्या चौगुले महाविद्यालय पयले वर्स बॅचलर इन केमिस्ट्री ह्या विशयांत शिक्षण घेता. तांणी बरयलेले लेख आनी कविता गोंयच्या दिसाळ्यांत उजवाडाक येता. बाय खुशी, तुवें उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं. थँक दिती. नमस्कार, सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. म्हजें नांव खुशी प्रभुदेसाय. फाटलें जें वर्स आशिल्लें तें कोरोनाच्या भिरांकूळ दुयेंसाक लागून गेलें आनीक आमकां आमचे दीस ह्या 4 वंटी भितरूच सारचे पडले. पण म्हाका ताचो तितलो फरक पडलो ना, कारण हांवें पयलेंच चिंतिल्लें की हे जे दीस आसात ते हांव खूब पुस्तकां वाचपाक घालतलें. आनी हें करता करता अश्यो कांय पुस्तकां म्हाका मेळ्ळ्यो ज्यो हांव दुसऱ्याक नक्कीच सुचोवंक शकता. ही पुस्तकां अशी आशिल्ली जी गिन्यान तर दिताच, पण मनाक धादोसकाय लेगीत दिवन वता. आनीक अशेंच एक पुस्तक म्हळ्यार श्यामची आई, जी साने गुरुजी हांणी बरयलां. ह्याच पुस्तका बद्दल थोडक्यात तुमकां आज हांव सांगतलें. ह्या पुस्तकांत आवय आनी आपले भुरगे, श्याम आनी ताची आई किंवा खंयच्याय आवय आनी भुरग्यां मदले जे मोगाचें नातें आसता ते खूब साद्या आनी सरळ खुशी रितीन खुशी तुका आडयते खातीर माफी मागता, पण तुजो व्हिडिओ वांकडो येता. तो मातसो तुवें सारको करचो. मोबायल दुसऱ्या वटेन धरून.
सारको आसा. ना आता दुसऱ्या वटेन वांकडो जाला म्हाका दिसता. हा आता आता ओके. हय. तर श्यामची आई ह्या पुस्तकाबद्दल तुमकां आज हांव थोडक्यात सांगतलें. ह्या पुस्तकात आवय आणि त्याची भुरगी ह्यांच्यामधले जे मोगाचे नाते असतात ते खूप साध्या आणि सरळ रीतीन ह्या पुस्तकात चित्रायल्ले आसा. तशेंच ह्या पुस्तक वाचतकच आपल्या आवयबद्दल जी मोगाची आनी भक्तीची भावना आसा ती रुजून येतली अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. तर सुरवात करता. पहिल्या कांय पानांनी ह्यो ज्यो 2 वळी आसात ती म्हाका खूब आवडल्यो. श्यामची आई म्हणटा, गच भरिल्ल्या ह्या रानात उदकाची झर सदांच व्हांवू. गच भरिल्ल्या ह्या रानात उदकाची झर सदांच व्हांवू. म्हज्या श्यामच्या जिणेक देव ताका सदांच पावू. आवय सदांच आपल्या भुरग्याचे बरे जावचें, तांकां जाय तें मेळचें म्हणून ती धडपडटा, ती कश्ट घेता. आनी ह्यो ज्यो भावना आसात तीच ह्या 2-3 वळींनी आमकां दिसतात. तशेंच ह्या पुस्तकात श्रेष्ठ दुखां ही जी काणी आसा तातूंतल्यान खूब कितें तरी शिकपा सारकें आसा. श्यामची आई ताका म्हणटा, श्याम, पांयाक चिकोल लागचो न्हय म्हणून तूं जगता. तसोच मनाकूय चिकोल लागचो न्ही म्हणून जतनाय घे. देवाक सांग शुद्ध बुद्धी दी म्हणून. इश्टानो कितले गोड अशे शब्द हे. आपले आंग आनी कपडे दवरपाक जण एकलो धडपडटा, जण एकलो काळजी घेता. आपले कपडे निवळ दवरपाक आमचे कडेन धोबी आसात, बुटां निवळ दवरपाक मोची आसात. तशेंच आंगाक लावपाक चंदनाचो साबण आसा. एकूण कितें आमी आमचे कपडे आनी आंग निवळ दवरचें म्हणून खूब प्रयत्न करतात. पूण मनाचें कितें? मनाक निवळ दवरपाक आमी कितें करतात? देवळां आमी बांदतात, देवळां आमी रंगयतात, पूण देवाची वासपूस आमी करतात काय? संवसारांत अशे खूब थोडे लोक आसतले जे आपलें मन निवळ ना म्हणून रडटले आनी ते सुदारपाचो यत्न करतले. तर अशी ही श्रेष्ठ दुखां. आनी एक काणी आसा स्वावलंबनाची गरज. ही आमकां आमची जीण फुडें कशें सारप तें खूब बऱ्या तरेन ह्या काणयेंत सांगलां. स्वावलंबन म्हळ्यार स्वताची कामां स्वता करप. ही खंयच्याय काम करतना ताची बुन्याद आसता. स्वावलंबन, स्वाभिमान आनी कश्ट ह्यो ज्यो 3 गजाली आसात त्यो आमकां सदांच आधार दितात. कश्टात घडवीक आनी आत्मविश्वास आसता आनी हीच गजाल श्यामची आई ह्या पुस्तकात सांगला. अश्यो कितल्योश्योच काणयो आसात जी वाचतकर आमकां खंयच्याय प्रश्नाची जाप दिवपाक सक्त आसतली. तशेंच आमचे जे रिती रिवाज आनी संस्कृती आसा ते खूब सरळ रितीन ह्या पुस्तकात सांगला, जे वाचतकर आमकां खरेंच बरें दिसतलें. तशेंच आनी एक गोष्ट जी म्हाका खूब आवडली ती म्हळ्यार आमी कितलेय व्हड जाले, आमकां कितलोय यश मेळ्ळो तरी सुद्दां आमी आमचे पांय जमनीर घट्ट रोवून दवरपाक जाय. तशेंच आपल्या आवय बापायक आमी केन्नाच विसरपाक जायना. ज्या लोकांनी आमकां हें यश मेळोवपाक योगदान दिलां तांकां आमी केन्नाच विसरूंक फावना. तर अशें हें पुस्तक आसा. दुसरें म्हळ्यार अहंकार हो आमी केन्नाच आपणावपाक जायना, कारण अहंकार हो मनशाक सदांच फाटीं उरता. तर ह्यो ज्यो बारीक बारीक गोश्टी आसतात ह्या पुस्तकात जी म्हाका खूब आवडली, जी आमी आपल्या जिवनात आपणावपाक शकतात. आयज मेरेन संवसारांत आवय बद्दल बरयल्ली भरपूर कविता, काणयो, निबंध आसतली. पूण श्यामची आई कोंकणीन आनी मराठीन ही श्यामची आई जें पुस्तक आसा तें वाचतकर आमकां आमच्या आवय बद्दल आशिल्लो मोग आनी भक्तीची भावना आनीकूय वाडटली आनी दोळ्यांतल्यान दुकां येतली अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. देव बरें करूं सगळ्यांक. बाय खुशी परबी आवयचो खरो मोग कितें आसा तें पुस्तकाच्या वयल्यानय कळटा आनी घरान आवयो ह्यो भुरग्यांक कशें करता तशेंय कळटा. तर फुडले सुवातेर वैष्णवी रायकर ती आयज जशी पाहावी तशी ह्या पुस्तकाचेर उलयतली. हें पुस्तक मनोहर कोरगांवकर हांणी बरयलां. बाय वैष्णवीची वळख करून दिता. ती प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमीक विद्यालयान कोंकणी विशय शिकयता. तांची 2 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. मनभर, कविता जेलो आनी गांठवळ उकाण्याचें हें स्वरचीत कोंकणी उकाण्याचें पुस्तक तांकां लोकवेदाचेर अभ्यास करपाक खूब आवडटा. बाय वैष्णवी, तुमी उलोवपाक सुरवात करची.
बाय वैष्णवी तुमकां आयकुपाक येता? म्हाका दिसता बाय वैष्णवीक कितें तरी आडखळ आयिल्ली आसतली, ताका लागून घडये तांकां उलोवपाक जावना. आमी फुडल्या उलोवप्या कडेन पळोवया. मुखाल्लो उलोवपी जो आसा तो 10व्या यत्तेत शिकपी आसा आनी म्हाका दिसता हेच खरें कोंकणी वाचन विश्वाचे जैत की हांगा ज्येश्ठ साहित्यीक धरून शाळेत वचपी विद्यार्थी लेगीत पुस्तकांचेर उलोवप करतात आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व तांकां ही संद दिता. तर आमच्या मदीं आसा आदी शिरोडकर. तो जी.एस. आमोणकर विद्या मंदिर म्हापशां ह्या शाळेत 10वी यत्तेत शिकता. बार्देस म्हालांतल्या थिवी वाठारांत तो रावता आनी तो एक कोंकणी मोगी अशी ताणें स्वताची वळख केल्या आनी तो आयज आनंद यात्रा ह्या पुस्तकाचेर उलयतलो. आदी तुज्या लागीं मागता तुवें तुजें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार, म्हजें नांव आदी शिरोडकर. फाटलीं 20 वर्सां सावन कोंकणींतल्यान बरोवपी नामनेची लेखिका बाय हर्षा शेटये हांणी आपल्या प्रवास वर्णनांचेर बरयल्लें पुस्तक आनंद यात्रा हें हांवें म्हजें आवडीचें पुस्तक म्हूण निवडलां. ह्या पुस्तकाक सर्गीस रॉकी बरेटो साहित्य यादिस्तक पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळा कडल्यान फावो जाला. ह्या हर्षाबायक तांच्या म्हजी माती म्हजें मळब ह्या कविता संग्रहाक गोदावरी पुरस्कार तर कथारंग ह्या पुस्तकाक सरस्वतीबाई साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा. अशे साबार पुरस्कारांनी ती सन्मानीत जाल्ली आसा. फाटले कांय वर्सां पयलीं हांव म्हज्या शाळेच्या वाचन कुडींत बशिल्लो तेन्ना थंय पद्मश्री सुरेश आमोणकर सर आयले आनी म्हज्या म्हऱ्यांत येवन बसले आनी म्हाका वाचन करपाक आवड आसा काय म्हूण विचारपाक लागले. हांवें हय म्हणटकीच तांच्यांनी फुड्यांत आशिल्ल्या 5-6 पुस्तकां मदलें एक पुस्तक काडलें आनी म्हज्या हातांत दिलें आनी घरा व्हरून वाच म्हूण सांगलें. आनी तेंच पुस्तक म्हळ्यार आनंद यात्रा. अशे तरेन आनंद यात्रा हें पुस्तक म्हज्या हातांत पडलें. गेल्या वर्साक कोरोना लागून लॉकडावन आशिल्ल्यान फक्त घरात बसून रावचें पडलें. खंयचो भायर सरूंक मेळूंक ना. मात घरात बसून लेगीत म्हाका भारतांतल्या कितल्याशाच स्थळांचेर भोंवडी केल्ल्याचो अणभव आयलो. भारतांतच न्हय तर विदेशांत देखील थायलंड, सिंगापूर, जपान सारकिल्या देशांनी भोंवून आयिल्ल्याचो अणभव मेळ्ळो. घरात बसून हें पुस्तक वाचतना हांवूच त्या स्थळांचेर वा देशांत भोंवडी करता काय अशें दिसून आयलें. उदरगतीचे प्रतीक केरळ ह्या प्रवास वर्णनांत केरळाची कशे तरेन उदरगत जाता तें सामकें नकसूद उतरांनी मांडलां. थंयचे घसघशीत लांब केळींचे गाड्यांनी बागयल्ल्यो केळी, च्यायेची कॉफयेचे मळे, थंयची दक्षिण बांदावळीची देवळां सगळे दोळ्यां मुखार उबी रावली. मुंबय एक यादीची घाटावळ ह्या भोंवड्या वर्णनांत लेखिकेचें भुरगेपण आमकां दिसून येता. मुंबयची चाळ म्हळ्यार बिल्डींग कशी हांव समजतालो. मात तें प्रवास वर्णन वाचतकीर चाळ म्हळ्यार कितें, चाळींत कशें कितें आसता तें सामकें सोंप्या उतरांनी लेखिकेन बरयलां. मायस्ट पुणे ह्या प्रवास वर्णनांत लेखिकेन आपल्या भुरगेपणांतल्यो सुंदर यादी घाल्यात. थंयच्या खाणा जेवणा विशीं खासा पुणेरी पद्दतीचे घरां, शनिवार वाडो, पर्वती, थंयच्यो पुणेरी पद्दतीच्यो पेटो तांकां नांवांय बरींच, सोमवार पेट ते शनिवार पेट. उपरांत माथेरान जावणाचें रान ह्या प्रवास वर्णनांत वाचतकीर माथेरानचो मन भुलयणें सैम दोळ्यां मुखार आयलो. थंयचो बाजार, इको पॉयंट, माधवची पॉयंट, शार्लोट लेक, थंयचे कश्ट करपी लोकां विशीं लेखिकेन बरे तरेन बरयलां. उपरांत लग्नाची घाट गोंय ते हरिद्वार ह्या प्रवास वर्णनांत उत्तर भारतीय पद्दतीचें लग्न अणभवपाक मेळटा. हरिद्वाराक हरद्वार आनी गंगाद्वार हीं नांवां आसात आनी तांचे फाटली काणी कितें तेंय कळटा. थंयची देवळां
तेचे खाणांच्या पदार्थांची नावां लेखिकेन बरे रितीन मांडल्यात. उपरांत उटी, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, कुर्ग, बिजापूर, महाबळेश्वर सारकेल्या स्थळांचेर देखील प्रवास वर्णना लेखिकेन बरयल्यात. धांवती भेट थायलंडाची, सिंगापूर, सिंहपुरम, लिटल इंडिया ते चायना टावन, मन भुलयणो सेंतोसा जुवो, सिंगापूर, होम अवे फ्रॉम होम, योकोसा जपान, देखणे महानगर टोकियो, माउंट फुजीच्या परिसरात, हिरोशिमा, क्योतो जपानांतलो नीज जपान, गुडिया जपान की आनी सायोनारा जपान ही तांची विदेशांतली भोंवड्यो वर्णना. हर्षताईचें हें पुस्तक वाचतना खरेंच प्रवास केल्ल्याचो अणभव येता. इतलेंच न्हय तर हर्षताईची वाचतल्या कडेन आपशीच वळख जाता. तुमी हें पुस्तक वाचात, खूब आवडटलें. आनी रवींद्र बाबाचे अखेरचे प्रस्तावना आनंद ह्या पुस्तकाक तांच्यांनी बरयला. रवींद्र बाबान प्रस्तावनाच्या शेवटाक म्हळां की बाय हर्षाक यश मेळो ह्या मळार यश मेळो म्हूण आवडटा. ते ताका मेळटले बीन ह्या विशीं तरी म्हज्या मनांत दुबाव ना. आनी खरेंच तांकां खूब यश मेळ्ळें अशें हांव तरी मानतां. कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका ही संद दिल्ल्या बद्दल हांव तांकां दिनवासतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आदी खूब सुटसुटीतपणान आनी सोबीत अशें विवेचन तुवें हर्षाबाईच्या पुस्तकाचेर केलें आनी म्हाका दिसता हर्षाबाई हांगा आयज आमच्या मदीं ह्या जी मिटात आसात. तांकां हांव येवकार दितां आनी खरेंच सुंदर तुजें उलोवप जालें. आनी आयज जेन्ना खुबशे जाणटे लोक कंप्लेन करतात की आयचे भुरगे वाचनात जावं कोंकणी वाचनात. म्हाका दिसता आदी सारकेलो भुरगो म्हळ्यार आमच्या खातीर आनी खास करून कोंकणी साहित्य वाचना खातीर जावं वाचन ह्याच गजाली खातीर एक आस्त कशी. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार कितली फट गजाल आसा की भुरगीं वाचनात हें म्हाका दिसता आदी सारकेल्या भुरग्यां कडल्यान आमकां दिसून येता. परबी तुका आदी. हाच्या मुखार हांव आपयता प्रणिता रेडकार हाका. प्रणिता रेडकार हाका तुमी खुबशा आमच्या कार्यावळींनी हाच्या पयलीं पळयला आसतलें. खूब सुंदर रितीन ताणें आज मेरेन वाचन विश्वाच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळींचें संयोजन केलां, उलोवप केलां. ते स्वताय कथा कविता निबंध बरयता. सद्या ते गोंय विद्यापिठांत कोंकणी ह्या विशयांत MA करता. ताणें सेंट झेवियर्सान BA केला कोंकणींतल्यान. तशेंच फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर कलाकृती ही सुंदरशी कोंकणी पेज ते चलयता. श्री बोडगेश्वर फुगडी मंडळ म्हापशें ह्या एका संस्थेचे ते वांगडी आसा. भांगरभूंय बिंबशा नेमाळांनी ते सातत्यान बरयत आसता. आनी 19व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनात निबंधा खातीर ताका पयलें इनाम फावो जाल्लें. आनी प्रणिता तुमकां पयलींच सांगलें तशें कोंकणी वाचन विश्वाचें एक एक्टीव वांगडी जावन आसा. ते आयज अपर्णा गारुडी हांच्या गजाली ह्या पुस्तकाचेर उलयतले. मागता प्रणिता लागीं ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. बाय प्रणिता. इतली सुंदर वळख करून दिल्ल्या खातीर हांव डॉक्टर तन्वीक दिनवाजता. आनी हांव उपकारी आसा कोंकणी भाशा मंडळाचे. ताणें म्हाका पावला कणकणी साबार संदी दिल्यात म्हाका प्रूफ करपा खातीर. आनी अशीच एक संद आयज तांच्यांनी म्हाका भेटयल्या. आयज कोंकणी अकादमीन जेन्ना युवा साहित्य संमेलन आयोजीत केल्लो आनी म्हाका निबंधा खातीर पयलेच इनाम फावो जाल्लें तेन्ना म्हाका वट्ट 5 पुस्तकां इनाम म्हूण मेळिल्लीं. आनी तातूंतले पयलेच वाचपा खातीर हांवें जें पुस्तक आपणायलें तें अपर्णा गारुडी हांचें गजाली हें आसलें. हाचें कारण म्हळ्यार हें पुस्तक हें पळयात हें पुस्तक ह्या पुस्तकान विनोद आशिल्लो आनी खूब ल्हान अशें पुस्तक आकारान मोठवें अशें वट्ट 92 पानांचें आनी हातूंत 12 लेख आसपावतात. हे पुस्तक म्हाज्या आवडीच्या पुस्तकां मदलेंच एक. आनी हॅलो
आयकपाक येता? हय प्रणिता, आयकुपाक येता. हे पुस्तक म्हाज्या आवडीच्या पुस्तकांच मदले एक आणि हांव हाचेर समीक्षा करिना. मात हे पुस्तक म्हाका कित्या खातीर आवडटा हाचेर हांव थोडक्यान उलोवप करतलें. कोविड-19 आनी तेन्ना जेन्ना 21 दिसांचो लॉकडावन पडलो तेन्ना हांव अशें घरान तशें कैद कशें जावन उरलेलें. तशी घरान मनशां आसलीं, मम्मी आसली, डॅडी आसलो, बाबू आसलो. पण सगळीं अशीं आपल्याच कामांनी म्हणजे फोनान वा आनीक कितून बिजी उरतालीं. त्या वेळार म्हाका अशें दिसलें की ही सारकी संद आसा की हांव साहित्य चाळूंक शकता आनी हांवेन तेन्नाच वाचनाक म्हणटा ती सारकी सुरवात केली. आनी ह्या वाचनान जेन्ना अपर्णा गारुडी हांचो गजाली हो लेखसंग्रह म्हाज्या हाताक लागलो तेन्ना हांव तांच्या गजालींनी सारकें अशें रंगलें. म्हणजे हांव जितले म्हाज्या फ्रेंड्सांच्यो मॅसेजी येतात तातूंत जितलें हासना म्हणजे हांसता आसतलें तशेंच तरेचे हांव ह्या पुस्तकान म्हणजे लेख वाचताना अशें हांसपाक लागलें. हांव लिटरली तेन्ना खुत्तालें अशें म्हणूं शकतात तुमी. केन्ना केन्ना मम्मी म्हणटाली म्हणजे बुकान फोन बीन घालून अशें कितें चॅटिंग करता आनी हांसता अशें तिकाय डावट पडटालो. बट पुरायपणान हांव ह्या गजालींनी रंगलेलें आनी हांव त्यो एन्जॉय करतालें आनी हांसतालें. गजाली करपाक कोणाक आवडना, सगळ्यांक आवडटा. मात खूब अनंत काळा पासून बायलांक गजाली म्हणजे बायलां ही गजालींचो दगड अशें आमी म्हणटात. मात अशें हे खरें न्हय. हालींच एका अभ्यासानुसार बायलां परस दादले चड उलयता म्हणपाचें सिद्ध जालां. आतां बायलांचेर हो आरोप कित्याक लागलो हें हांव तुमकां सांगिना, तें तुमी सोदून काडचें. अपर्णा गारुडी हांच्यो गजाली बहु आयामी आसात. तिच्यो गजाली वाचकांक हांसयतात, शिकयतात आनी शिटकायतात. गजाली हो विनोदी लेखसंग्रह 2009 वर्सा प्रतीक प्रकाशनान उजवाडाक हाडिल्लो. ह्या साहित्य कृतीचे सुंदरशें मुखचित्र गौरीश वेर्णेकर हाणें तयार केला, तर ऋतू ऑफसेट सावयवेरें फोंडे हांगा ताची छापणावळ जाल्या. ह्या साहित्य कृतीन सुंदरशी चित्रां आस्पावतात जी कैलाश अन्याल हाणें काडल्यात. हें पुस्तक कोंकणी अकादमीच्या साहित्य प्रभा अनुदान येवजणे खाला छापून आयला. ह्या संग्रहान आस्पावपी लेख अशे आसात. पयलो लेख हा हा ही ही हू हू. दुसरो घोवाल्यो गजाली. तिसरो गांवावयल्यो गजाली. चवथो गजाली कांय घरच्यो कांय गांवच्यो. पांचवो तरा पिशेपणाच्यो. सवो भूत सोदतना. सातवो कीर्तन. आठवो सगले घडटा मोगा खातीर. णववो सर्त. धावो विनोदाच्या सांगातान. 11वो भलायकी सुदारतना आनी 12वो राजहंस. ह्या संग्रहान म्हाका सगळ्यांकून चड एक गजाल आवडली ती म्हळ्यार स्वताची फकाणां करप. इश्टानो, आमी आमच्या जिवितान सदांच जे सूख आसा ते आमचे हॅलो प्रशांत सर, म्हाका दिसता तुमचो कॅमेरा आनी मायक्रोफोन ऑन जाला, मातसो ऑफ करशात. मायक्रोफोन ऑन आसा. देव बरें करूं. स्वताच्या जेन्ना लेखिका आपल्या स्वताच्या आंगलोटाचेर फकाणां उडयता तेन्ना हांसपाक तर येताच, मात मनशान जिवितान केन्नाच दुखी जावप नासता. जें आमकां मेळ्ळां तें आमकां देवान कितें चिंतूनूच दिलां हें लक्षान दवरून आमी जिवीत सारचें अशें म्हाका दिसता. तिका संगीताची तशेंच वाचनाची आवड आसा हें ह्या संग्रहांत पावला कणकणी जाणवता. अदीं मदीं आयिल्ल्यो कविता, शेर त्या परिस्थितीक सोबा सारक्यो आसात. तशेंच वाचकांक आकर्शीत करपा सारक्यो कांय
करतात ह्यो कविता शेर. देखीक सगळे घडटा मोगा खातीर ह्या लेखान निमाणे कडेन ती एका हिंदी कवीच्या उतरांनी सांगता. एक उम्र जवानी होती है, हर चीज सुहानी होती है, फूलों की बात को क्या कहिए, कांटों पे भी रवानी होती है. प्रेम से हुए जो विफल उनसे निवेदन है मेरा, जब दर्द पुराना होता है तो प्रीत सुहानी होती है. तशेंच पयल्याच लेखान जेन्ना आपूण मोठे जावपाचो विचार तकलेंतल्यान ती काडून उडयता आनी यत्न करता की आपूण शक्तिमान जातली म्हूण आनी ते जेन्ना थारायता तेन्ना एक फामाद शिराचो उल्लेख ती थंय करता. खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनाने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. ह्या संग्रहान आस्पाविल्ले लेख युवतींक तशेंच युवकांक आपले कशें दिसले बगर रावना. मुळांत आपल्या जुवान वयार आयिल्ले तिका आयिल्ले मजेशीर अणभव वाचप्या मुखार तांणी खूब सुंदर रितीन मांडल्यात. आपल्या घोवाचेर तशेंच पुताचेर तिणेन बरयल्लें मेळटा. सांगचें म्हळ्यार ही साहित्य कृती जेन्ना हांवेन वाचिल्ली तेन्ना म्हाका अपर्णा टिचरी वांगडा रावपाक अशें म्हाका दुवाळे कशें लागिल्ले. मुळांत म्हाका तिच्या घोवाक तशेंच पुताक पळोवपाची एक उमळशीक निर्माण जाल्ली. हो लेखसंग्रह वाचल्या उपरांत जी पात्रां आसात ती हयांत आसात आनी तांकां मेळपाची जी उमळशीक लागता हें म्हाका दिसता ह्या संग्रहाचे एक ताक कशी म्हणजे ती लेखिकेन जे बरयला पळय ती पात्रां हयांत आसा आनी तांकां मेळपाची अशी एक उमळशीक लागून वयता हो संग्रह. इतलेंच इश्टानो जिवितांत विनोद म्हत्वाचो आनी दर एकल्यान हो विनोद चाखचो देखून हांव सगळ्यां लागीं मागता की मुजरत तुमी जर वाचूंक ना आसत जाल्यार अपर्णा गारुडी हांचो गजाली हो लेख संग्रह तुमी वाचचो. इतलें सांगून हांव निरोप घेता. म्हजें कितेंय चुकलां जाल्यार मार्गदर्शकांनी म्हाजी समजूत काडची. म्हजें उलोवप आयकुपाक ह्या समयार हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव दिनवाजता. तशेंच संयोजकांक परबी भेटयता. खूब बरे रितीन तुमी आयोजन केल्लें आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय प्रणिता. तुझ्या सदच्या गोड अशा आवाजांत आनी सुंदर अशा तरेन तुवें एक सोबीत अशा पुस्तकाचेर उलोवप केल्लें आनी खऱ्यांनीच हें पुस्तक वाचपाची उमळशीक सगळ्यांक जाल्या आसतली हातूंत मातूय दुबाव ना. ओदर कांय कारणाक लागून बाय वैष्णवी रायकार हांचे उलोवप आमी घेवपाक शकली ना. आतां ती परत आमच्या मदीं जॉयन जाल्यात. परत एकदा तांची ल्हानशी वळख करता आनी तांकां उलोवप सुरू करपाक लायता. ती प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमीक हांगा कोंकणी विशय शिकयता. तशेंच तांच्यो मनभवर आनी गांठवल उखाण्यांची ही पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात आनी तांकां लोकवेदाचेर अभ्यास करपाक आवडटा. आयज ती मनोहर कोरगांवकर हांणी बरयल्लें जसे पहावे तसे ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतली. मागता वैष्णवी रायकार हांचे कडेन तांणी आपलें उलोवप सुरू करचें. वैष्णवी. नमस्कार. कॅमेरा बंद दवरल्यार जाता न्ही? मे बी कितें हांगा तरी हय प्रॉब्लेम जाता. जाला. ओके. हां बरें जाता. नमस्कार. हांवें जें पुस्तक हांगा उलोवपा खातीर घेतलां तें जसे पहावे तसे बरोवपी जो आसा मनोहर कोरगांवकर. तांचें पुस्तक घेवपाचें कारण म्हणल्यार जेन्ना हांवें हें पुस्तक हातांत घेतलें तेन्ना पयलेच पानाचेर जी पयलीच लेख जो आसा म्हणल्यार हो एक लेख संग्रह आसा. ललीत लेख संग्रह आसा. हे पयलोच लेख संग्रह जो आसा तो पांढरे केस तो वाचता म्हणजे पांढरे केस हाचे बद्दल चडशे आमी केन्नाच चडशे वाचपाक वचनात. म्हणटकर तो एक सुरवात करता आसतना ते वाचले आनी वाचतकर जेन्ना फुडें हांव वाचत रावलें तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की कांय गजाली ज्यो आसा तितून ज्यो म्हाका म्हजे जिणेक लागशिल्ल्यो अश्यो आसात.
जरी त्या बरोवपी जे आसात जरी तांणी बरयल्ल्यो आसत पूण तरी लेगीत कांय गजाली ज्यो आसात ज्यो म्हजे जिणे कडेन लागशिल्ल्यो आसात अश्यो म्हाका दिसल्यो. ह्या ललीत लेखांत वट्ट 30 लेख आसात. सुरवातेक जो आसा पयलोच जो आसा तो पांढरे केस आनी निमाणो जो आसा तो आसा जसे पहावे तसे, जशे ह्या पुस्तकाक नांव दिल्लें आसा जसे पहावे तसे. पयलो जो आसा तितूंतल्यान एक गजाल कळटा की पांढरे केस म्हणल्यार धवे केस जे आसात ते पळयतकर आमकां कितें दिसता तो जाणटो जाला वा तेजें वय वाडलां. पूण तें वय वाडलां आसल्यार लेगीत ह्या समाजांत कांय वेळा आमकां त्या केंसाक लागून मान मेळटा, सम्मान मेळटा. हें आमी लक्षांत धरपाक जाय आनी खूब मजेशीर अशे तरेन तेणी तें हांगा मांडपाचो प्रयत्न केला. ते जेन्ना सलुनान वतात आपले केंस कापपा खातीर तेन्ना जो म्हालो आसा तो ताका विचारता की तुजे केंस आपूण मातशे काळे करूं तेन्ना तो ताका कळटा की आपले केंस आतां पिकल्यात म्हणटकर एक तरेची एक दुख्ख कशें ताका जाता. पूण तो विचार करता आनी खूब बारीकसाणेन विचार करता कित्याक आमी सहजपणान तो विचार करनात की ह्या केंसाक लागून पिकिल्ल्या केंसाक लागून आमचे जिणेंत आमकां कांय वेळार खूब मान मेळटा. ह्या समाजांत एक रेस्पेद मेळटा, एक आदर मेळटा. कांय वेळार त्या केंसाक लागुनूच कांय लोक तुका कांय भुरगीं जीं आसात तीं तुमकां बसीन सुद्दां बसपाक सुद्दां दितलीं बाबा तो जाणटो मनीस तर ताका बसपाक दिवया अशे तरेचो एक तरेचो मान मेळटा. फुडें जें आसा दुसरी जें आसा सगळ्योच हेजे वयल्यान तुमकां सांगूंक शकचें ना हांगा कित्याक वेळ खूब कमी आसा. पूण जे म्हाका भावल्यो जे म्हाका लेख भावले जे म्हाज्या मनाक खूब लागले तेच हांव हांगा सांगतां. दुसरो जो आसा तो मौन. मौन हो लेख जो आसा तितूंतल्यान एक सांगपाचो प्रयत्न केला की मौन जेन्ना आमी कसल्योय गजाली व्यक्त करनात आमी तोंड धांपून ओगी रावतात तेन्ना कांय वेळार व्यक्त जावचें पडटा मनशाक कित्याक व्यक्त जाले बगर समोरच्या मनशाक तें समजना. पूण कांय लोकांचो तो स्वभावूच आसता अशे तरेन हांगा सांगला तेणें की कांय लोकांचो अशे तरेन स्वभाव आसता की ते तोंड धांपून सगळें सोंसतात सगळ्यो त्याच्यार सहन करतात. पूण मौन हें फकत भायल्यांतल्यान दिश्टी पडटा पूण तें आमचे भितरल्यान लेगीत आसा वय अशे तरेचो एक प्रश्न हांगा आमचे मुखार येता वा म्हजे मुखार तो आयलो की आमचे तोंडार आमकां दिश्टी पडटा की तो मनीस ओगी आसा कांय उलयना पूण तेचे भितरलें जें मन आसा वा तेजें काळीज जें आसा तें खंय तरी विचार करत आसता खंय तरी हजारांनी प्रश्न ताका पडटात. हो एक मुद्दो तेणी हांगा मांडला जो म्हाका खुबूच आवडलो. फुडलें आसा तें आशेचे अंकूर. आशेचे अंकूर म्हळ्यार एक आस एक हावेस एक कितें करपाची जी इत्सा आसा ती ज्या खातीर आमी धडपडटात ज्या खातीर धडपडून आमी फुडें वचपाक सोदतात आमचे एक प्रगती जावची आमचें कितें तरी बरें जावचें अशे तरेचो एक धडपड आसता. वा कितलीय आडमेळ्यो आयल्यो कितलेय आमचे मदीं कितलेय कसलेय दुख्ख सुद्दां आयलें जाल्यार आमी फुडें सरत रावता आनी एक आशा एक इत्सा वा एक सपन घेवन आमी फुडें वतात. हें जें आसा हें खूब सादें दाखयल्यार लेगीत तितून विचार करपा सारकें खूब कितें कितें आसा अशें तेणी हांगा सांगलां. मागीर मनाचा आरसा. हांव मातशें फास्ट वतां कित्याक टायमाक लागून. मनाचा आरसा हो जो लेख आसा त्या लेखांत ताणें आमचें मन जें आसा आमचें मन जें आसा तें आमकां खूब कितें कितें दाखोवन दिता. कांय वेळा आमी विचार करनात त्योच गोश्टी आमच्या आयुश्यान घडटा. कांय वेळा आमी आमचे जिणेंत वेगवेगळे तरेच्यो अश्यो घडणुको घडटा तितूंतल्यान आमकां आमचे मनान हें चलतालें ह्यो अश्यो घडणुको घडपाच्यो आशिल्ल्यो काय आमचे जिणेंत अशे तरेचे कांय प्रश्न पडटात जे वाचतकर म्हाका समजलें कित्याक म्हाकाय अशे तरेचे प्रश्न पडत रावतात. म्हजें मन जें आसा तें एक तरेचो हारसो अशें म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक जेन्ना हांव हें वाचतालें तेन्ना म्हाका दिसतालें की हांव म्हजें स्वताकूच हांगा खंय तरी वाचतां. जेन्ना प्रत्येक लेख जेन्ना हांवें वाचलो कांय लेख हांव तुमकां हांगा स्पश्ट करून सांगूंक शकना पूण थोडे जे आसा
फुडें जे हांगा एक आसा दृश्टीकोन. दृश्टीकोन हो जो लेख वाचतकर म्हाका एक अशे तरेन दिसलें की कसलेय गजाली कडेन आमी दोन तरेन पळोवपाक जाय. पळयता आसतना एक बरें आनी वायट ह्या नदरेन पळोवपाक जाय. फकत आमी बरेंच जातलें ह्याच नदरेन आमी पळोवंक शकनात. कांय वेळा आमचे जिणेंत वायट लेगीत घडटा हें आमी लक्षांत धरपाक जाय. म्हणजे कसलेय गजाली कडेन पळयता आसतना आमी दोन वाटेंतल्यान पळोवप, दोन बाजू पळोवप, नाण्याची दोन बाजू पळोवपाकूच जाय. बरेंय आसपाक शकता वा वायटूच आसपाक शकता. हो एक दृश्टीकोन हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला. तशेंच जाणटे मनशाक जेन्ना आमी वृद्धाश्रमान दवरतात तेन्ना कांय वेळा जे भुरगे तेंचे विचार करतात की जाणटी मनशां आमच्या फुड्यान कित्याक जाय वा ती जाणटी मनशां आसली जाल्यार आमचे एक तरेचो स्टँडर्ड जो आसा तो खंय तरी देंवतलो वा तेंचे विचार जे आसात ते पयलींचे आसात ते आमकां पटनात, आमच्या मनाक ते भावनात. अशे तरेचे एक तरेचो विचार जे भुरगे करतात. पूण तेच विचार आमी वेगळे तरेन केले की हे जाणटे मनीस जे आसात ते आमच्या जिणेंत खंय तरी गरजेचे आसात. ते आमच्या जिणेचो एक भाग आसा अशे तरेन आमी विचार करपाक लागलीं जाल्यार हो एक वेगळो दृश्टीकोन ह्या समाजा खातीर खूब गरजेचो आसतलो. आनी वृद्धाश्रम हे तरेची जी आमी पद्दत आतां सुरू केल्ली आसा ती खंय तरी कमी जातली वा जाणट्याक व्हरून आमी ते वृद्धाश्रमान दवरतालीं ते खंय तरी कमी जातले. असो वेगळो दृश्टीकोन आमी घेवन फुडें सरपाक जाय अशे तरेचो एक विचार हांगा तेणी मांडला. फुडें जो लेख आसा तो म्हणल्यार आसवाचें मोल. आसवाचें मोल म्हणल्यार दुखां, आमचे दोळ्यांतलीं दुखां जीं आसात तांकां कितलो वालोर आसा. कांय वेळा खूब मजेशीर पद्दतीन हांगा सांगलां की लोक हांगा फटोवपा खातीर वा ल्हान भुरगीं जीं आसात तीं आपल्याक एक कितेंय चॉकलेट जाय वा कितेंय तांकां गिफ्ट जाय जाल्यार ती रडून दाखयतात आनी तितूंतल्यान तांकां मागीर तें गिफ्ट मेळटा, ती वस्त मेळटा. अशे तरेचेंय हांगा सांगलां. आनी दुसरें म्हणल्यार कांय वेळा आमी आमच्या दोळ्यांतल्यान उमेदीचीं दुखां येतात तेंय हांगा सांगपाचो प्रयत्न केला. म्हणल्यार दुखां जीं आसात ती वेगवेगळे हितूंतल्यान आमच्या जिणेंत घडपी कांय अणभवांतल्यान ती गळटात, ती दोळ्यांतल्यान येतात. ते हांगा एक खूब बरे पद्दतीन सादें अशें दिसता पूण तितून विचार करपाक गेल्यार खूब वेगळे तरेचो असो अणभव हांगा मेळटा. आनी एक आसा डुलकी. डुलकी म्हळ्यार झेम पडप. आमी खंयी बसींतल्यान प्रवास करता आसतना ते एक तरेचे तेणी हांगा एक सांगलां तें म्हणल्यार डुलकी येवप म्हणल्यार ते डुलकी जी आसा म्हळ्यार झेम पडप बसींतल्यान वता आसतना वा खंय बसल्ले कडेन ताका कसलोच भेदभाव आसना. आमी बसीन वता आसतना समज आमकां झेम येता जाल्यार आमकां त्या वेळार कळना बाबा आमची तकली कोणाच्या खांद्याचेर पडली वा आमचो हात कोणाचेर पडलो कुशीन बशिल्ल्या मनशाचेर. कित्याक आमी जेन्ना कॉलेजीन वतालीं तेन्ना अशे तरेचें खूब घडटालें. म्हणून म्हाका हें वाचता आसतना हे म्हज्या स्वताच्या आयुश्यान कांय घडिल्ल्यो घडणुको अश्यो दिसल्यो म्हणून हें हांव वाचपाक पावलें अशें सगळें. हो एक मजेशीर अशे तरेचे तितून प्रसंग घालून तेणें हे लेख बरयल्ले आसात. तशेंच दिलगिरी व्यक्त करप. कांय वेळार कोणाकूय आमी सॉरी म्हणलें आपली चूक जाली अशे तरेन आमी म्हणलें जाल्यार कांयच जायना. वयल्यान तुमचें जें मोठेपण आसा तुमचे भितरले जी पवित्रता आसा जें आसा शुद्ध तुमचें मन आसा तें दिश्टी पडटा. तुमची चूक आसल्यार तुमी चूक ती मान्य करूनच घेवपाक जाय आनी दिलगिरी व्यक्त करपाक जाय की आपली बाबा खरेंच हांगा चूक जाल्ली आसा. फुडें हांगा आनी एक 2-3 हांव घेता आनी मागीर निमाणो जो आसा जशी पाहावी तशें तेजे कडेन येता. हांगा आनी एक आसा तो म्हणल्यार अंदाज. अदमास लावप म्हणटात तशें आमी. अंदाज म्हणल्यार कसलेय गजाली कडेन आमी अदमास लायतात ना तें अशें घडलां आसतलें वा तें तशें घडलां आसतलें अशे तरेचो एक विचार आमी घेतात आनी फुडें वतात. पूण बाबा तितून खरेंच कितें आसा हेजो आमी सोद करपाक वचनात. तेजो सोदूय लायनात. पूण अदमास करपाक बाबा कोणीय एकटें चली बरें न्हेसून समज उबें आसा जाल्यार आमी विचार करतात की ना तें चली
तेजे कोण तरी बॉयफ्रेंडा बरोबर वचपाचें, पूण ना ते चली बाबा आनी कसले कामा खातीर वता अशे तरेचो विचार आमचे तकलेन येना. कित्याक मनशाची एक विचार करपाची पद्दत जी आसा ती खंय तरी तांकां एक वाटेर व्हरता आनी वायट दृश्टीनूय विचार करपाक लायता. तशेंच कांय वेळा बरे दृश्टीन विचार करपी लोक कमी आसतले, पूण अशे जे विचार करपी जे लोक जे आसा ते अदमास लावन उलयतात ते लोक चडशे प्रमाणान पळोवपाक मेळटा आतांच्या समाजान. फुडलें जें सांगलां निमंत्रण म्हणल्यार कोणाकूय दिवपाचें आमंत्रण वा आपोवणें अशें म्हणल्यार जाता. कांय वेळा हांगा निमंत्रण आमंत्रण जें आसा तें आतांच्या काळांतल्यान पयलीं लोक कशें करताले आनी एक सादेशें तोंडानूच सांगप जातालें की आमच्या घरान अशें अशें कार्य जावपाचें आसा आनी तुमी येवपाचें वा थंय विडो दवरप जातालो. कोण मानाचे मनशागेर वता जाल्यार वा केळ्याचो फेणो व्हरप जातालो. पूण आतांचे पद्दतीन आमंत्रण दिवप वा निमंत्रण दिवप वा आपोवणें दिवप ही एक तरेची फॅशन कशी जाल्ली आसा. जें आमंत्रण वा जें आपोवणें जितले बरे पद्दतीचें बरें म्हारग जें आसा तें दिलें जाल्यार समोरचो मनीस जो ज्या मनशागेर तुमी वतात आमंत्रण दिवपाक तो मनीस चड खूश जातलो आनी तो आमच्या हेका कसलें आमच्या घरान जें कितें कार्य जावपाचें आसा तेका येतलो. अशे तरे एक तरेची फॅशन एक तरेची स्वताच्यो भावना थंय व्यक्त चडश्यो दिश्टी पडनात, पूण तुमचो देखावो जो आसा तो थंय दिश्टी पडटा. आतां हांव निमाणें हेजे कडेन येता जो जसे पहावे तसे ह्या लेखांत हांगा तेणी म्हणलां की आमी जे तरेन पळयतात जे तरेन कसलेय गजाली कडेन आमी पळयतात ती नदर आमची आमकां ते तरेन शिकयता. हांगा एक म्हाका जें शिकपाक मेळ्ळें तें म्हणल्यार पयलींचे काळांतले लोक जे आशिल्ले ते वायट वृत्ती वा वायट विचारान फुडें सरनाशिल्ले. एक सहजपणान तेंचें उलोवप जातालें, पूण आतांच्या काळांत समोरच्या मनशा कडेन उलयता आसतना 10 वेळा विचार करचो पडटा आनी उलोवचें पडटा. वा तो म्हणटा समोरचे मनशा कडेन उलयतले जाल्यार ते विचार करून उलोवचें पडटलें वा एक इन्सिडंट ह्याच हितून एक इन्सिडंट तेणें हांगा सांगलां की कांय वेळा आमी आधुनिकीकरणाक लागून वा ह्या आतांच्या काळाच्या तंत्राक लागून आमी वेगळे तरेचो विचार करपाक लागल्यात की आमचे कडेन जाता तितली भोगवाद जो आसा तो खूब प्रमाणान आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून जेन्ना आमी कसलेय गोश्टी कडेन पळयतात तेन्ना एक वेगळेच नदरेन पळोवपाक लागतात. हे हांगा निमणो जो आसा तो लेख तेणी हांगा खूब बरे रितीन मांडला आनी सुरवातेचे जे आसा ते मुखपुश्ट जे आसा तेंचे ते म्हाका पळयतनाच म्हाका ते आवडले कित्याक तेंचे दोळ्यांतल्यान हांगा एक तरेचे रंग हांव तुमकां हांगा दाखयता आशिल्लें पूण कॅमेराचे प्रॉब्लम जाल्ले कारणान दाखोवपाक मेळना. एक वेगवेगळे तरेचे रंग हांगा दाखयल्यात म्हणल्यार आमच्या जिणेंत हे पुराय लेख जेन्ना आमचे जिणेंत वेगवेगळे तरेचे जिणाक अणभवतात हे हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला. म्हळ्यार आमची जीण जी आसा ह्या अशा तरेच्या रंगान भरिल्ली आसा. रंग नाशिल्ले अशे तरेची आमची जीण आसूंकूच शकना. आमचे जिणेंत वेगवेगळे तरेचे विचार आशिल्ले लोक मेळटात, वेगवेगळे तरेचे वृत्तीचे लोक मेळटात आनी तेकाच लागून म्हाका हें जें पुस्तक जें आसा तें खूब मनाक भावलें आनी हांव हांगाच म्हजें सोंपयतां. तन्वी बाय. हय देव बरें करूं वैष्णवी बाय. खूब डिटेलान अशें तुमी ह्या पुस्तकाचें विवेचन केल्लें आसा. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव आपयतां आंतोनिया मास्कारेन्हस हांकां. तांची ही ल्हानशी वळख. तांणी इंग्लीश विशयांत MA केल्या. त्यो एक शिक्षिका जावन आसात. तशेंच तांणी खुबशीं नाटकां बरयल्यात जीं वेगवेगळ्या इगर्जेनी आनी वेगवेगळ्या थळांनी
सादर जाल्यात. रोजरी हायर सेकंडरीत त्यो शिक्षिका म्हणून काम करतात. वावराड्यांचो इश्ट आनी हेर नेमाळ्यांनी तांणी सातत्यान लेख बरयल्यात आनी तशेंच तांकां एकांकिका लेखनात इनामूय फावो जाला. हांव मागता आंतोनिया मास्कारेनस हांचे लागीं तांणी आपलें उलोवप सुरू करचें. काम केलं ते नमस्कार, म्हजें नांव आंतोनिया फिलोमिना मास्कारेनस आनी मोरपांख हो बूक हांवें घेतला. मोरपांख भुरग्यां खातीर काणयो हे पुस्तकाचो महान बरोवपी सर विन्सी क्वाड्रेस आनी हे पुस्तक 2016 वर्सा उजवाडाक आयलें. हे काणयाचें पुस्तक खूब बरें आसा. जशें ते सोबीत मोरपांख मेळून मोराचें आंग फुलयतात आनी पळजोळायतात तशेंच हे ताच्यो सुंदर काणयो. ताचें काणयाचें पुस्तक मोरपांखा म्हाका आवडपाचें कारण म्हणल्यार ताच्या पुस्तकाचें कावर खूबच आकर्शीत आसा. ताचेर आशिल्लो तो मोर आनी त्या मोराच्या आंगार आशिल्ले ते तरेकवार रंग पळोवन म्हजें मन प्रसन्न जालें आनी तें पुस्तक वाचपाची म्हजी वोड वाडली. काणयेचें पुस्तक इतलें सुंदर आसा की बरोवप्याची तोखणाय करता तितली उणी. हें काणयेचें पुस्तक वाचप्यांक उर्बा हाडपा सारकें. वाचप्याची कल्पनीक तांक वाडयता. चलत्या जिविताच्या घडण्यांचेर आदारीत आसा. चित्रांनी काणयांची सोबिताय वाडयल्या. फुडें काणयेंत कितें जातलें ताची जाण घेवचे खातीर काणयो वाचीत रावनसो दिसतात. हे काणयांनी हांसपाचो, रडपाचो, अजापूय जावपाचो असो आस्पाव आसा. सांगचें म्हणल्यार हे काणयांनी नवूय नात आसात. हाचे वेल्यान गोमता की ताची बरोवपाची सर्जनशिला क्रिएटिविटी इन रायटिंग बरी आसा. असल्या काणयांक लागून वाचप्याच्या मनाचेर बरो प्रभाव जाता. हातूंतल्यान वाचप्यांक प्रेरणा मेळटात आनी तांचें जिवितूय सुफळ करूंक ती शकतात. ह्या पुस्तकांत आशिल्ल्या काणयांचीं नांवां रिंकू, मुनिसपण, देख, गोर, पाटी, लॉज, आवय, खेळ आनी आदी. हांगा हांव फक्त 5 काणयां विशीं उलयतलें आनी त्या काणयांतल्यान आमकां कसली देख मेळटा ती हांव स्पश्ट करतलें. म्हजी पयली काणी मुनिसपण. हे काणयेन आमकां देख मेळटा की मनशान दुसऱ्यांची गरजे भायर फकाणां करप न्हय आनी नेणाराक चुकीची वाट दाखोवची न्हय. दुसरी काणी लॉज. हातूंतल्यान आमकां देख मेळटा की गर्व आमकां काला उडयता. तिसरी काणी पाटी. चोरल्यार मनशाचें मान रेस्पेत उरता. समाजाक वायट देख जाता. आनी चोरेचो शिक्को त्या मनशाचेर पडटा. खेळ. ह्या काणयेंत आमकां देख मेळटा की मनीस संवसारांत येतोच जायतें पुंचायता. कितें गेलें जाल्यार दूख जावपाची गरज ना. जें कितें आसा तातूंत खुशाल रावल्यार मनीस केन्नाच दुखी जावचो ना. आवय. आवय जावन आसा मोगाची जोर. आवय भुरग्यां खातीर खूब त्याग करता. आमी आवयक आदार करूंक जाय आनी तिका रेस्पेक्टूय दिवंक जाय. अशा मुल्यांनी हें पुस्तक बरोवप्यान गुंतलां. सगळ्यांनी हें पुस्तक
वाचचें. तुमच्या जिविताच्या पयनार तें तुमकां उपयोगाक पडटलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं आंतोनिया बाय. खूप सुंदर रितीन तुम्ही विन्सी बाबाच्या पुस्तकाचे उलयली. विन्सी बाब आयज हांगा ह्या गुगल मिटांत उपस्थित आसात. तांकां हांव येवकार दितां विन्सी बाब. आणि परत एकदा आंतोनिया बाय हांचे देव बरें करूं म्हणटा. निमणे कडेन आमच्या मदीं आसा बाय गौरवी खंवटे. ते बुक थीफ ह्या इंग्लीश पुस्तकाचेर उलोवप करतले. ताची ल्हानशी वळख. ते एक इंग्लीश तशेंच कम्युनिकेशन स्किल्स ह्या विशयाची प्राध्यापिका जावन आसा. सध्या गोंय विद्यापिठाच्या इंग्लीश विभागान ते PhD चो अभ्यास करता. आनी ते एक वाचक. खुबशीं पुस्तकां ते वाचता आनी खुबश्या पुस्तकांचेर बरोवप आनी उलोवप ते करता. आनी हांव मागतां गौरवी लागीं ताणें ताचें उलोवप सुरू करचें. देव बरें करूं तन्वी. सगळ्यान पयलीं हांवें आज निवडिल्ल्या पुस्तकाचेर उलोवचे पयलीं हांव कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळींत म्हाका उलोवपाची आज संद मेळ्ळी म्हणून खूब आभारी आसा. आनी कोंकणी भाशा मंडळाक सुद्दां वाचनाक पालव दिवपा सारको असलो प्रकल्प आमच्या लागीं हाडलो म्हणून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज जो पुस्तक हांवें आयचे म्हजे पुस्तकाचे माथाळो जावन आसा द बूक थीफ. हांव सुरू करचे पयलीं एक जर तुमी पुस्तक सोदतात जाल्यार द बूक थीफ ऑथराचें नांव जावन आसा मार्कस झुझॅक. आनी तर सगळ्यान पयलीं जेन्ना एक पुस्तक म्हज्या मनांत उरता किंवा म्हज्या मना काळजांत रुजून उरता तेन्ना म्हजी नजर किंवा म्हजें लक्ष त्या पुस्तकांतल्या लिखाण शैली कडेन पयलीं वळटा. त्या पुस्तकांतल्या शब्द खेळा कडेन पयलीं वळटा. आनी देखून हांवें आज हें पुस्तक निवडलां कित्याक मार्कस झुझॅक हांची लिखाण शैली जी आसा ती वेगळीच. तर लेखकाचें नांव सुद्दां जर हांव तुमकां सांगनासतना 3 पुस्तकां तुमचे मुखार जर हांवें दवरली आनी तुमकां जर मार्कस झुझॅकाचें एक सुद्दां पुस्तक जर तुमी वाचलां जाल्यार नांव वाचनासतना तुमकां कळटलें की हें पुस्तक ताणेंच बरयलां म्हणून. अशी ताची लिखाण शैली वेगळीच आसा. आनी कित्याक हें तुमकां हांव सांगता, ताच्या लिखाणांत पयलीं म्हळ्यार एका पात्राचो आवाज सामको खणखणीत आमच्या दोळ्या मुखार असो उबी जातात. देखून ताची लिखाण शैली सामकीच वेगळी आसा आनी उत्कृश्ट आसा अशें हांव मानता. मार्कस झुझॅक हो एक ऑस्ट्रेलियन लेखक, पूण ताचें मूळ ऑस्ट्रियन आनी जर्मन आसा. देखून ताचे खुबशे काणयांनी आमकां जर्मन पात्रां भेटतात. आनी ताच्या काणयांचो सांगाडो सुद्दां जर्मनीन जाल्ले तळमळ, जर्मनीन जाल्ली महाझूज हाजेरूच आधारीत असतात. ही काणी द बूक थीफ ही काणी सुद्दां वर्ल्ड वॉर 2च्या वेळाचेर आधारीत आसा. आनी हातून जर ही काणी एका 9 वर्साच्या चलयेचेर आधारीत जावं पूण लेखकान जर्मन आनी जू ह्या लोकां मदीं जी तळमळ जाल्ली, जी झूज जाल्ले ताचेरूय ह्या पुस्तकांत ताणें भर घाला. तर ह्या पुस्तकान वेगळें कितें आसा म्हाका जर तुमी विचारलें तर ह्या पुस्तकाचो जो आमचो निवेदक आसा, जो आमचो नरेटर आसा तो डेथ जावन आसा. डेथ किंवा मरणाक एक आवाज दिवन ताका एक मनशाचो स्वरूप दिवन लेखकान आमचे मुखार प्रस्तूत केला. देखून ही आमकां काणी वेगळीच दिसता. आनी मरण आमकां ही एक काणी सांगता किंवा डेथ आमकां ही एक काणी सांगता अशें आयकतकीर आमकां दिसत की ही काणी खूब जड विचारांचेर आसतली किंवा काळीज जड करपा सारकी आसतली. पूण लेखक डेथ ह्या निवेदकाचो आधार घेवन ताच्या माध्यमांतल्यान आमकां दया, माया, मोग, शिक्षण व भावनांचो महत्व आमकां दाखोवन दिता. आनी आमचे मुखार मरणांचे एक रूप तयार करता,
मरणाचो आमकां एक प्रत्यक्ष रूप आमचे मुखार उबी जाता आनी ताका ताका आपली भावना आमचे मेरेन पावनशी दिसतात, ताका रंगाच्या माध्यमांतल्यान आमचे आपली वळख करनशी दिसता, आपलो अस्तित्व दाखोवनसो दिसता आनी ताका लोकांची भावनाय कळटात, पुस्तकांतल्या पात्रांची भावनाय मरण किंवा देताक कळटात. अशें वेगळेच तरेन आमकां एक मरणाचो किंवा देताचो एक रूप आमचे मुखार लेखक आमचे समोर हाडटा. आनी हाका आमी इंग्लीश साहित्यांत पर्सॉनिफिकेशन अशें म्हणटात, जेन्ना एका अजीव वस्तू किंवा एका भावनेक मनशाची एक चारित्राचो रूप दिवन जेन्ना आमचे मुखार लेखक प्रस्तूत करतात तेन्ना आमी ताका पर्सॉनिफिकेशन अशें म्हणटात. आनी हातून लेखकान डेथ किंवा मरणाचें पर्सॉनिफिकेशन केलां अशें आमी म्हणूं येता. तर थोडक्यात तुमकां पुस्तकाची काणी सांगता. डेथ किंवा मरण जो आमचो निवेदक आसा तो लिझेल म्हणटा ते 9 वर्साचे एका चलयेक भेटता आनी 3दा तो ताका भेटता आनी तिसऱ्यादा ताका तो भेटता तेन्ना ताणें आपलो एक ल्हानसो पुस्तक आपलें एक बरयल्लें आसता लिझेलान आनी तें पुस्तक आपल्या ताजो इश्ट एका बॉम्बिंगान मरता, आपले प्राण सोडटा. तें पुस्तक ते आपल्या इश्टा कडेन दवरता आनी डेथ जो आमचो निवेदक आसा ते पुस्तक उबारून आपले कडेन सांबाळून दवरता आनी कांय वर्सां मागीर जाणटेपणान जेन्ना लिझेल आपले प्राण सोडटा तेन्ना तें पुस्तक तो परते लिझेलाक दिता आनी आमकां ते लिझेलाची काणी सांगता. तर लिझेल हे आमचे माथाळ्यान पुस्तकाचो माथाळो जो आसा बूक थीफ, पुस्तकांतले बूक थीफ जावन आसा लिझेल आनी लिझेलाक वेगळे वेगळे क्षणाचेर वेगळे वेगळे लोकां कडल्यान एक पुस्तक चोरपाची संवय आसता, कित्याक ताजे कडेन हातान पुस्तक विकतें घेवपाक पयशे नासता, ताका स्कुलान भरती करूंक नासता, ताजें शिक्षण जावंक नासता, ताका वाचपाक येना आसता, तरी ताका पुस्तकाचो एक मोग आसता आनी ते दर एक खेपो जेन्ना तें पुस्तक चोरता तेन्ना ताजी मरणा कडेन भेट जाता आनी तो पळयता की लिझेलान वेगळे वेगळे मनशां कडल्यान पुस्तकां चोरल्यात, देखून तो ताका नांव दिता द बूक थीफ. आनी लिझेलाच्या बापायक जर्मन कॅम्पान जेलीन घालतात आनी ताजी आवय तांचो स्वास्थ्य बरो नासता म्हणून ती लिझेल आनी ताच्या भावाक पोसके दिवपा खातीर एका जर्मन घोव आनी बायला कडेन व्हरता आसता तेन्ना ताच्या भावाचेंय मरण जाता आनी त्या वेळार लिझेल आनी डेथ किंवा आमच्या निवेदकाची पयली भेट जाता आनी तेन्नाच्यान तो ठरयता की आपूण ह्या चलयेची काणी लोकां मेरेन पावयतलो म्हणून. तर वर्ल्ड वॉर 2 हाचो सांगाडो घेवन लेखक आमकां ही काणी सांगता आनी हाका आमी फ्रेम नॅरेटिवाची टॅक्नीक सुद्दां एकदां म्हणटात. साहित्यात जेन्ना आमी साहित्य शिकयतात, भुरग्यांक शिकयतात तेन्ना आमी निवडिल्ल्या पुस्तकांतल्यान आमकां कितें देख मेळटा किंवा त्या पुस्तकान ज्या समाजाचें वर्णन केलां, त्या समाजांतले जे तळमळाचें वर्णन केलां किंवा सामाजीक पद्दती किंवा संस्कृतायेचें जें वर्णन केलां ताच्या वयल्यान आमकां आयच्या समाजा बद्दल कितें शिकूंक मेळटा किंवा आयच्या समाजाक त्या पुस्तकांतल्या लिखाणा बरोबर जोडून आमकां आयच्या समाजा बद्दल आनी कितें नवें शिकूंक मेळटा अशें आमी भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो एक यत्न करतात आनी तो प्रयत्न जर आमी तकलेन आज दवरलो जाल्यार ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां एक माणकुले 9 वर्साचे चलयेच्या माध्यमांतल्यान शिक्षणाचो किंवा वाचनाचो मोग किंवा वाचनाची तळमळ ही आसची म्हणून आमकां कळटा. कित्याक आज आमच्या हाता कडेन हेर पुस्तकां आसात, आमच्या हाता कडेन ई बुक्स आसात, PDF आसात, आमच्या आवय बापाय कडेन भुरग्यांच्या आवय बापाय कडेन किंडल आसतात किंवा थोड्यां कडेन तांचेच कडेन स्वता कडेन एक किंडल आसता. तर पुस्तक एक हाता कडेन सांपडप म्हळ्यार हें सामकें सोंपें जालां, पूण वाचनाचो वालोर मात तितलो उरूना, महत्व मात तितलें उरूना. एकादी आमी वाचतात आनी विसरून वतात किंवा पांच वळी वाचतात आनी आमी दुसरे विशयाचेर वाचपाक सोदतात. तर ह्या काळांत 1945 ह्या काळांत एक 9 वर्साचें चली जाचे कडेन एक पुस्तक विकतें घेवपाचे पयशे नासता, ताची आर्थीक परिस्थिती नासता, ताच्या आवय बापायची ती परिस्थिती नासता आनी ताका धड वाचपाकूय सारकें येना, असले चलयेचो एक वाचना कडेन मोग जेन्ना आमी ह्या पुस्तकांत वाचतात तेन्ना आमची वाचना कडेन आमची भावनाय वाडटा, आमकां एक मोटिवेशन मेळटा की वाचनाचो मोग आशिल्ले लोक सदांच ह्या जगान आसात आनी उरतलेच म्हणून. देखून हांवें आज ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाचें ठरयलें.
आनी हें पुस्तक कित्याक वाचचें जर तुमी म्हाका विचारलें तर एक म्हळ्यार हातूंतल्यान भुरग्यांची वाचना खातीर तळमळ आमकां कळून येता आनी आर्थीक आनी सामाजीक धडपड आशिल्ले एक चली शब्दांतल्यान धीर घेवन कशें स्वताक सांबाळपाक शिकता, कशें आपुणूच आपल्या बळाचेर उबी रावपाक शिकता, आपलें अस्तित्व उबी करपाक शिकता, तेंय आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान कळटा आनी एक वेगळीच लिखाण शैली आमकां अणभवूंक मेळटा. म्हणून तुमी हें पुस्तक वाचचें. मार्कस सुझकान दुसरीय बरी पुस्तकां बरयल्यात. ताचें आनी एक पुस्तक जें म्हाका खूब आवडटा ताचें नांव आसा फायटींग रुबन वुल्फ म्हणून. ताच्या पुस्तकांनी चडशीं आमकां भुरगीं किंवा वया वयलीं भुरगीं किंवा यंग अडल्ट्स जे आमी म्हणटात तांच्या विशयांचेर आमकां लिखाण अणभवूंक मेळटा. तर आज हांगा जर आमचे बरोबर कॉलेजींतलीं कांय भुरगीं आसत जाल्यार तांकांय ताची पुस्तकां वाचपाक खूब आवडटलीं आनी हांव मागता तुमचे लागीं ताचें एक तरी पुस्तक तुमी वाचचेंच. आनी इतलेंच म्हणून हांव म्हजें उलोवप सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं गौरवी बाय. खूप सुंदर आणि कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीत म्हजें आवडटें पुस्तक ह्या विशयाचेर उलोवपाच्या कार्यावळीत तुवें वाचनाचें म्हत्व पटोवन दिवपी बूक थीफ ह्या पुस्तकाचेर उलोवप केलें म्हणून तुका परबी भेटयता आनी सुंदर तरेन तुवें त्या पुस्तकांतली सामाजीक ऐतिहासीक आनी ताचो वेगवेगळ्या तरेचो रेलेवन्स हांगा मांडलो म्हणून तुका देव बरें करूं. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी वाचन विश्वाच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या ग्रुपांत ठरयतालीं की कसलो विशय घेवया आनी तेन्ना एक हेतू आशिल्लो आयच्या कार्यावळीचो की फकत आमी कोंकणी पुस्तकां मेरेनूच उरनासतना हेर भासांनी खंय मेरेन कसल्या तरेची पुस्तकां आयल्यात आनी कसल्या तरेची पुस्तकां आसात हाची जाणीव आमच्या वाचकांक जावची हो हेतू आशिल्लो आनी म्हाका दिसता तो हेतू खऱ्या अर्थान पुराय जाला. वेगवेगळ्या भासांतली पुस्तकां विशीं आयज आमकां आयकुपाक मेळ्ळें आनी सगळ्यांनी खूब सुंदर रितीन आपल्या आवडीच्या पुस्तकांचेर विवेचन केलें. आतां जर आयकुप्यांक कितेंय प्रस्न आसत जाल्यार उपकार करून तुमी ते चॅट बॉक्सान घालचे. कांय मेसेजीस हांगा आयल्यात. लेखिका नूतनबाई साखळदंडे हांणी सुंदर उपक्रम म्हणून तोखणाय केल्या. देव बरें करूं नूतनबाय. आनी खुबशे कमेंट्स हांगा येतात पूण जर तुमकां कितें प्रस्न आसत जाल्यार ते तुमी घालचे. तशेंच कोंकणी वाचन विश्वाचे तुमी वांगडी जावचे जे कोण आज हांगा नवीन जॉयन जाल्यात ह्या मिटाक. तांणी आत्ताच चॅट बॉक्सान आमी फॉर्म घाल्लो आसा, गुगल फॉर्म घाल्लो आसा, ताचेर नोंदणी करून तुमी वाचन विश्वाच्या वांगडी जावं येता. तशेंच अशे तरेच्यो आनी कितल्योश्योच कार्यावळी कोंकणी वाचन विश्वा वरवीं जातल्यो आनी तातूंत तुमकांय बी वांटेकार जावपाक मेळटलें. जाका वाचनाची आवड आसा ताका असल्या तरेच्या कार्यावळींनी वांटेकार जावपाक मेळटलें. म्हणटकच आमची जी फेसबुकार पेज आसा ताचेर तुमी लक्ष दवरचें आनी अशा कार्यावळी विशीं तुमकां थंय म्हायती मेळत रावतली. खुबश्या जाणांनी कमेंट्स घाल्ले आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं गोविंद बाब. जर कितें प्रस्न आसत जाल्यार तुमी मुजरत हांगा घालचे. नाजाल्यार हांव फुडलीं सुत्रां म्हजी सांगाती राणी कामत हाजे कडेन सोंपयता. राणी. बाय तन्वी, देव बरें करूं. वाचप हें खूब म्हत्वाचें. वाचतना मनान आशिल्लो राग निवळटा. दुखी आशिल्लो मनीस एका वेगळ्या संवसारान पावता जंय ताच्या तोंडार एक हांसो आमकां पळोवपाक मेळटा. वाचप गरजेचें कित्याक वाचन केल्ल्यान खुबशे भाशेचें गिन्यान मेळटा. तशेंच मनांतली भावना व्यक्त करपाक सोंपें जाता. खुबशीं पुस्तकां आमकां मार्गदर्शन करतात वा प्रेरणा दितात वा कितें तरी बरें शिकयतात. तेन्ना वाचप्यान बरीं पुस्तकां निवडप हें वाचप्यांचेर आसता. जेन्ना वाचपी आपली मतां मांडटा आनी तें पुस्तक चर्चेंत हाडटा तेन्ना एका खऱ्या बरोवप्याची वळख जाता.
तर आम्ही या कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्या, मात आम्ही परत एकदा नव्या कार्यावळीत मेळटली हातून मातूय दुबाव ना. आयच्या ह्या कार्यावळीत आमकां खूब बरो सांगात मेळ्ळो देखून कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आपल्या आवडट्या पुस्तकाचेर वेळाचो नेम पाळून उलोवप सोंपें न्ही, पूण आमच्या आयच्या वांटेकारांनी आपले आवडटे पुस्तक खूब सोंपें आनी सुंदर रितीन सादर केले. तुमकां सगल्यांक परबी. आनी अशा तराच्यो कार्यावळी मुखार जातल्यो तेन्ना तुमी आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या वाचन विश्व ह्या फेसबूक पेजीचेर नजर दवरची. ही आयची पुराय कार्यावळ आमी रेकॉर्ड केल्ल्यान ती तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलचेर आनी वाचन विश्व ह्या फेसबूक पेजीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. कोंकणी भाशा मंडळची फुडली कार्यावळ तुमकां वाचन विश्व ह्या फेसबूक पेजीचेर कळयतली वा गुगल फॉर्माचेर नोंदी केल्यार ईमेला वरवीं कार्यावळीची गुगल मीट लिंक तुमकां धाडटली. इतलें म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन हांव राणी कामत तुमचो सगल्यांचो निरोप घेता. देव बरें करूं.